हांगा जमिल्ल्या सगळ्या तियात्र मोगींक माय मोगाचो येवकार दिता आनी तियात्र अकादमी गोवा घडोवन हाडटा खास कार्यावळ कलाकारांक भेट मीट द तियात्र आर्टिस्ट हो प्रोग्राम आनी आयचे जे आर्टिस्ट आमकां हांगा फावो जाल्ले आहा तिचें नांव जावन आसा जॉन फ्रांसिस्को सिल्वा, जाका जॉन डिसिल्वा अशा नांवान तियात्र माचेर वळखता. तशेंच दुसरे आर्टिस्ट आहा मारिया लुर्ड्स फर्नांडीस, फामाद आर्टिस्ट, आनी हेंचे ह्या कलाकाराची मुलाखत घेतलो डॅनियल डिसोजा. हांव मागता आमचे वायस प्रेसिडेंट तशेंच मेंबर सेक्रेटरी हेंच्यांनी माचयेर आपली बसका घेवची, माचयेर येवचें. तशेंच हांव मागता आयचे आमचे आर्टिस्ट जॉन फ्रांसिस्को सिल्वा, मारिया लुर्ड्स फर्नांडीस तशेंच डॅनियल डिसोजा हांकां माचयेर घेवन येवचें. हांव मागता आमचे वायस प्रेसिडेंट सुकू फर्नांडीस हांच्यांनी आयचे आमचे आर्टिस्ट जॉन फ्रांसिस्को सिल्वा, जॉन डिसिल्वा हांकां फूल हॅलो. तेज्या पयलीं वायस प्रेसिडेंटाक हांव मागता तेंच्यांनी येवकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक हांगासर जमिल्ल्यांक देव बरी सांज आवडटा आनी माय बाबाचो येवकार दिता. खरें म्हटल्यार हें काम येवकार दिवपाचें जावन आसलें आमचो अध्यक्ष श्री मिनिनो फर्नांडीस, जाका मिनिंदे बांदार म्हटल्यार सगळो वळखतात. पण हांव चिंतूच ताची भलायकी बिगडली, तो मातसो बरो ना जालो, ताकाच लागून तो हांगासर येवंक पावंक ना. ताचे वतीन हांव येवकाराचें उलोवप करता. पयल्या सुवातेर आयचे दोगूय मनीस तियात्र कलाकार, कॉमेडियन, एम्परर ऑफ द कोंकणी स्टेज म्हणटा ताका बाबू जॉन डिसिल्वा. तशेंच आयचे आमचे दुसरे तियात्र कलाकार जाणें जायत्या तियात्रांनी नांव दवरलां भाग घेवन, ते मारिया लुर्ड्स फर्नांडीस. हांकां दोगांयकूय हांव तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हाचे वतीन माय मोगाचो येवकार दिता. तशेंच तांची मुलाखत घेवपी ज्येश्ठ पत्रकार आमचो दानियल बाब, तुकाय माय मोगाचो येवकार. हांगासर जी मिडिया आसा, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, ताकाय आमी येवकार दिता, दिनवासता. तेच परी तुमी सगळे हांगासर ह्या कार्यक्रमाक हाजीर जाल्यात तुमचो वेळ काडून. त्या तुमच्या वेळा खातीर आमी तुमकांय दिनवासता. तर तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हाचे वतीन मिनिंदे बांदार हाचे वतीन, तसोच आमचो मेंबर सेक्रेटरी दिवकार सर, तशेंच म्हज्या वाटेन सगळ्यांक आनी एक पाट माय मोगाचो येवकार. हांव मागता आमचे वायस प्रेसिडेंट सुकू फर्नांडीस हेंच्यांनी आयचे आर्टिस्ट जॉन फ्रांसिस्को सिल्वा हांकां फुलां भेटोवची. व्हडान ताळयो जावन. तशेंच आमचे दुसरे तियात्र आर्टिस्ट मारिया लुर्ड्स फर्नांडीस हांकां फुलां भेटोवची. सर मातसो पळय हांगा सर हात धरून मातसो. तशेंच मागता हांव मेंबर सेक्रेटरी सुरेश दिवकर हेंच्यांनी बाब डॅनियल आयचे मुलाखतकार तांकां फुलां तुरो भेटचो. हांव मागता आमच्या मानेस्ता कडेन तेंच्यांनी फुडल्यान वचून बसका घेवची. आतां रोखडोच कार्यक्रम सुरवात जातलो. पयले सुवातेर मारिया लुर्ड्स फर्नांडीस हेंची मुलाखत घेतली. पयले सुवातेर मुलाखत घेतली मारिया लुर्ड्स फर्नांडीस. हेंचे मुलाखत घेवपी आसा डॅनियल डिसोजा. हांव मागता फुडली सुत्रां तेंचे कडेन दिवची. म्हणून Sound check. Sound check. Testing. Sound.
टेस्टिंग सगळें दाखयता फीडबॅक हा म्हाका दिसता फीडबॅक क्लियर कर समेस्तांक दिव बरो दिन पार दिव येता सगळ्यांक क्लियर आयकूंक येता वो फीडबॅक जाता त्या प्रमाणे तिका सेट करतलो सावंड ऐकू येता ओके ओके नाव ओके ओके येता कम्फर्टेबल तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांचे वतीन आनीक एक पावट सगळ्यांक तुमकां हांगा एकठावलेल्यांक आयचे एक खास कार्यावळीक कलाकारांक भेट मीट द आर्टिस्ट तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता मोगाळ तियात्र मोगयानू आमच्या कलाकारांच्या इश्टानू तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यानू आयज तुमचे मुखार येतले कोंकणी पालकाचे 2 खोडेगान कलाकार म्हज्या दाव्याक बसून आसा कोंकणी पालकाची खोडेगान कलाकार मारिया लुर्ड्स फेर्नांडीस जिणे आपल्या स्वादीक ताळ्यान कांतारां करून लोकांची काळजां जिखल्यान तशीच खोडेगान भुमिका मोगाची रागाची दारुणाईची सगळ्यान ऑलराउंड आयच्या दिसाचो दुसरो कलाकार तुमकां सांगला ते भाशेन कॉमेडियन and emperor of the Konkani stage John De Silva सुरुवात करता आयची ही मुलाखत पयल्या कलाकाराची घेवन बाय मारिया लुर्ड्स फेर्नांडीस मारिया लुर्ड्स मागीर मोगाचो येवकार तुका कशें दिसता बरें दिसता व्हेरी गुड मारिया बाय तू आमकां सांगशी तुज्या जिवितांत संगीत कला आनी एक्टिंग कोंकणी पालकावेलें एक्टिंग कशी तरेन भितर सरलें तुजो संबंद खंय जालो ते भितर सरोंक ना पूण ते भितरच आसलें आनी कोणें सोदून काडलें तर तें खरें म्हटल्यार ते भुरग्याचपणांत सावन आमी म्हणजे आमच्या घरांत सगळीं म्युजिशियन्स सो ते कांतार म्हणपाची कला म्हाका पयलींच सावन आसली इट इज इन माय ब्लड ओके पूण ते एक्टींग मागीर इस्कॉलाक वयताना इस्कॉलान मागीर ते आमी गॅदरींग करता तेन्ना थिंगा मागीर एक्टींग करून करून टिचरी बा म्हणूंक लागल्यो ही तूं बरें एक्टींग करता सगळ्याक आनी ते भाशेन ते हांव जाणा जालें की म्हाज्या आंगान कला आहा म्हणून पूण मागीर आमचो डॅडी मातसो पांय मातसो स्ट्रिक्ट आहलो मागीर तो म्हाका मातशें वचपाक बा खंय धाडपाक बा मातसो फाटीं सरोंक लागलो सो थिंगाच स्टॉप तुवें आतांच सांगलें आपल्या कुटुंबान आमचो कुटुंब संगितान आसलो न्हू आनी हांव जाणा ते भाशेन तुजे भावूय बरे गोंयचे नांव वचते लौकीक संगीतकार जाल्यार संगीत तुमच्या घरान आसतना तुमच्या कुटुंबांतले वांगडी बरे संगीतकार आसतना तुका दिसोंक ना तुका देवान दिल्लो बरो ताळो आसलो सुंदर आवाज तूं इंग्लीश क्रुनर जावपाक कित्याक फुडें सरली ना हांव सरोंक ना न्हू पयलीं हांव इंग्लीशूच कांतरां करतालीं ल्हान आसतना आनी हांव म्हाजे पांयच्या प्रोफेशनल म्हणजे पांयच्याच तेंच्याच बँडान वयतालें बट चड कांतरां करिनालीं 3-4 बस ओके म्हणजे ते मागीर भाग घेताली होय घेतालीं तियात्रान न्हू बँडान घेतालीं भाग पूण मागीर कितें जालें ते कितें आदीं तुका कोंकणी कांतरां म्हणून आसलीं बँडान आदीं चडशी इंग्लीश नाजाल्यार कोणाक कितें जालें पयलीं सगळीं इंग्लीश कांतरां म्हणटालीं बँडान आतां तर तुका आतां जायतो होप आहा कोंकणी म्हण हिंदी म्हण कितें गोले म्हण पयलीं फकत इंग्लीश आसली आनी हांव जायतीं म्हणटालें इंग्लीश कांतरां जायतीं म्हणटालें पूण तेन्ना हांव ल्हान आहलें ल्हान रावन म्हाका दिसता 8, 9, 10
ओके वैकरा तेजे उंच न्हू सो ती पिराय तुवें तुमच्याच जायते पंगडान आदी ते सुवारे जाताले सुवारे होय सुवारे म्हणजे डान्स ओके हय ते जाताले तेका पासून पांय म्हाका उगड आसा म्हाका क्रिसमसाक न्यू इयराक पांय ओत्तालो म्हाका आनी हांव पांयचो कोट घालून कांताक म्हणटालें इवन हांव ड्रम वाजतालें आय सी जाल्यार मारिया लुट्स तुजी तियात्रान पयली सुरवात खंय जाली आनी तेन्ना तुजी पिराय कितली आसली पयली सुरवात जाली फादर प्लांतोन फारिया आजच्या तियात्रान दोर्मीक तियात्रान दोर्मीक तो दोर्मीक तियात्र करता हय ते 1990 पूण त्या तियात्राचेर म्हाका कडेन कांय हँडबील वा तशें कांयच ना त्या तियात्राची बट तेजो प्रूफ आहा एक आल्बर्ट कार्दोजो म्हणून ओके तोय त्या तियात्रान आसतालो आय सी तो फादर प्लांतन असो म्हाका दिसता सोयरो त्या तियात्रान सुरवात जाली मागीर प्लांतन फारियान आनी एक तियात्र काडलो आल्जिदार मिना ओ कितें तितून विलमिक्स आनी शेरोन आहली विलमिक्स आनी शेरोनान म्हाका पयलें आनी फर्स्ट टायम मागीर तेणी आपणाच्या तियात्रान आपल्या सुपर आनी मागीर थिंगासोर सावन हांव कंटिन्यू मागीर ते 1990 to 96 इतली वर्सां हांवें कितलेच तियात्र नाचला हांव अदमासान कितले सुमार डायरेक्टर अशे डायरेक्टर म्हाका दिसता 40-45 जातेले 45 प्लस पूण ते गांवचेय हा तितून आमचो सुकुरूय हा मिनीन ते बांदारूय हा एक डायरेक्टर सो सगळे मिक्स मारियाबाय इतले तूं डिरेक्टराक नाचला इतल्या तियात्रान तुवें भुमिका केल्या एक्टींग केलें जाल्यार लोकांच्या काळजाक लागपा सारकी आनी तुका सॅटिस्फॅक्शन मेळपा सारकी भुमिका तुवें खंयच्या तियात्रान केली जायत्या तियात्रान तरी केल्या होय. कोणी पयले पूण म्हाका थोडे न्हू, फावट एक खंयचोच तरी आसता जें होय. तुका पर्सनली टाच जाता पयलें कितें जातालें हांव मातशें ल्हानपणी आर्टिस्ट आहलें न्हू ती सगळीं व्हडल्या बारान आसतालीं हांव सो आमकां व्हडली पार्ट दिनाहली ओके सो तेन्ना नको हांव म्हणजे खंयची पार्ट बरी तशें नको बट दुबाय गेला तेन्ना दुबाय जायते तियात्रान नाचला थिंगा तो एबी लुईस आहलो न्हू होय एबी लुईस तेजे तियात्रान हांवें 2 तियात्रान काम केलां एक जिवो बोडवाचो आनी एक मुनीस मनशाचो भिकारी मनीस मनशाचो पिक्चर दोनूय तियात्रान एकदम बरी पार्ट आहली आनी सगळो लोक बाय येवन सांगतालो इलूच एकदम बरो रोल हा तुका आनी बरो केलो म्हणून तुका कितें तरी सॅटिस्फॅक्शन आनी हय. आतां पळय हांव तियात्र करतां थिंगा प्रिन्स जेकबाक नाचता तो सगळे रोल बरे बरे ती सगळ्यात ताच्या तियात्रान तुका मेजर रोल आसता आमच्या प्रेक्षकांकूय खबर आसा जाल्यार मारियाबाय हांव जाणा ते भाशेन हे सगळे डिरेक्टर तूं सोडले जाल्यार तुवें मालगोडे डिरेक्टर जशे पळय जॉन क्लारो ताचो तियात्र सिवील काजार एम आय रायट पोर्तुगीज कॉलवम सी आल्वारिसाचे कांय तियात्र तूं नाचलाय आनी त्या तियात्रान नाचून तुमकां कितें असो अनुभव मेळला आनी त्या तियात्रिस्ट त्या काळा येयल्या तियात्रिस्तां मदें मालगोडे तियात्रिस्ट ते डिरेक्टर्स एस डिरेक्टर बी म्हणटाले सी आल्वारिसाक एम आय रायट कितें अशें तुका तो वेगळेपण दिसता वेगळेपण म्हटल्यार तांचें न्हू डायरेक्शन दिवप तेंचें एक्टींग म्हणजे लायक ग्रेसफूल कशें म्हणजे स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस आय सी ते भाशेन म्हणजे बरें करून आतां कितें जालां आतांचे म्हणजे एक म्हणणी आहा पळय तेंपा प्रमाणे माथ्याक तुकोणें होय कसो तेंप धांवता ते भाशेन आमी धांवंक जाय संवसार फास्ट जाला आमी फास्ट जावंक जाय आमी तशेंच रावंक जायना न्हू सो ते भाशेन नो कॉमेंट्स नो कमेंट्स सो दोनूय आतांचे डायरेक्ट खंयचोय डायरेक्टर एक तियात्र बरयलो म्हणटच तो चिंतून बरयता आपणाची स्टोरी म्हणजे तेजी मोटिवली स्टोरी कागदाचेर रोमता वय आनी बऱ्या कलाकारांक घेवन ती लोकांच्या मुखार वय दवरता आनी ती तुका जाय तशी तुज्यान करूंक जायना तुवें पयलें पळोवंक जाय तेका कितें जाय तें आनी त्या प्रमाणे मागीर तुवें तुजें तितून तितलेंच योगदान दिवंक जाय मारिया लुट्स जितले पण हांवें तुका तियात्र माचयेर पळयलां ह्या साबार गेल्या वर्सां तेन्ना हांवें तुजी अशी एक गूण पळयला तुका सुवादीक सैमीक गावपाचो ताळो आसा जाल्यार तुका लिरिक्स बी बरोवपाचो गूण आसा आनी आयज मेरेन तुवें कितली अशी कांतारांची लिरिक्स बरयल्या लिरिक्स बरयता हांव आनी म्हाका दिसता 25-30
25-30 कांतरां बरयल्या 25-30 कांतारां बरयलें आनी तुवें गायलें वो दुसऱ्यांक ना कोणाक दिलें? दुसऱ्यांकूय दिल्या आनी थोडी दुसऱ्यांकूय दिल्या बायलांय लोकांक दिल्या तेंच्या बर्थडेक तेंचे कसले फंक्शन आहा दुबाय हांव जायती तुमी करून दुसऱ्याक दिताली तशें जाल्यार तुवें तुजी कांतारां रेकॉर्ड करून सीडीचेर बी सीडी आल्बम्स केले हो एक केला ऑडियो आल्बम्स आयज मेरेन कितले अशें आसा तेजेर ते अल्बमाचेर 12 आहा तितून 10 म्हाजी आनी 2 बायली म्हाजी न्हू आनी आतां हांवें आमचे कोविडाच्या टायमार यूट्यूब चॅनल केला ओके तितून म्हाका दिसता 10-12 आसतली कांतारां म्हणटूच तुजी गितार घडपाचो तुजी संवय अजून चालू आसा केन्ना केन्ना कितलीच घडटा आनी काबार जाता तेन्ना मागीर सुकुराक फोन मारून दिसता सुकूर हें कन्क्लुजन गोंय करपाचें का म्हाका एक सांग तुजें प्रोफेशनल जिवीत तियात्रीसपणाचें कांय वर्सां तुवें तुज्या शिर्विसे खातीर नोकरे खातीर दुबय शारांत सारली जाल्यार दुबय शारांत तुजें तियात्रीसपण तुवें कशें चालू दवरलें कशें जिवें दवरलें आनी तुजी आर्ट तुवें कशी फुडें व्हेली दुबय शारान हांव एक दीस पासून पिड्यार करूंक ना म्हाजें काम जालें म्हणटच रातचें हांव कोंकानीच कांतरां म्हणटालें एकटेंच म्हणटालें ना आमचें एक रेस्टॉरंट आहलें तितून विवा गोवा ओके विवा गोवा आहलें एक मागीर पेद्रूस आहलें तितून मुगलें विवा गोवा एकदम फामाद रेस्टॉरंट हय आनी एक आहलें आनी एक कितें नांव तेजें सुसेगाद गोवा तितून सगळ्यांत ती रातची कांतरां म्हणटालें हांव नॉट कोंकानीच न्हू इंग्लीश हिंदी म्हणटालें आनी मागीर खंयचोय तियात्र तर येता जाल्यार तितूनय हांव कांतार म्हणटालें आनी धाकटीशी आरती करतालें म्हणटच अशे तरेन तुवें आनी दुबय जायते तियात्र केल्यार लायक मिलाग्रीस दे चांदोर गेबी दे चांदोर राफाएल दे मारगांव ए बी लुईस आनी एक रोज फन ना सॉरी जू क्रिसफन्स ओके जायत तेणी तियात्र केल्या ते सगळे तियात्रांनी नाचला मार्गेलूस तुवें तुजे खाशा तुजे तियात्र बरोवन माचयेर सादर केले होय 2 केल्या पूण गोंयांत कोणें पळोवंक ना ते कित्याक? दुबयन केले हांव दुबय आहलें न्हू दुबयत स्टेज केली होय 2 दुबय पुणेंतली केल्या येवजण आसा पूण तियात्र म्हाका अकॅडमी ऑफ गोवा सपोर्ट करता ते जाणा पूण म्हाका ती राटव करूंक जायना त्यो 2 केल्या हांवें म्हाजी एक फुलांनी बोर आनी एक उतर मार्गेलूस जेन्ना तूं तियात्रान कोणायचो तो जावं खंयच्याय डिरेक्टर जेन्ना तुका एक नेगेटीव भुमिका दितात नेगेटीव रोल दितात वो एक रागीश तुका एक रोल दितात तेन्ना तूं इतली स्वयंबीक कोत्ता आनी तुजें हांसतें मुखामोळ जें आसा न्ही तें पालकाचेर इतलें तातूंत बदलप येता की तूं खरेंच एक रागीश अस्तरी कशी दिसताय जाल्यार असले रागीश दारून नेगेटीव रोल करपाक तुमकां उत्तेजन खंयच्यान येता देवाचें इन्स्पिरेशन तें एक देवाचें देणें देव इन्स्पायर करता हय रागार जावपाक रागार जावपाक न्हू म्हणजे तो रोल एक पाट वाजलो म्हणटच न्हू हय. आतां कोहे एका फोडचे आनी कोहे एका तोडचे म्हणून ओके तो हे मोतीन येता So- आनी तो एक आतलेच तरेचो राग येता मनान दुसऱ्या उतरांनी सांगचें म्हणल्यार तूं त्या रोलान भितर वता अशें न्हय यू एंटर दॅट रोल एंड यू प्रेजेंट इट ऑन स्टेज म्हाका एक सांग जेन्ना एक डिरेक्टर तुका पयलेच मिटिंगेक आपयता नव्या तियात्राचें तो स्क्रिप्ट दिता तुमी कोणीक सांगातान बसून वाचता आसता डिरेक्टर वाचता तुमकां सांगता बॅकग्रावंड स्टोरी तेन्ना ही तुज्या हातीन स्क्रिप्ट पडटोच तूं तुजो रोल कशी तरेन पर्सनली प्रॅक्टीस करताय आनी कशी तयारी करता पयलीं हांव ती स्क्रिप्ट वाचतां एक फावट न्हू 2-3 पाट वाचतां पळय वाचली म्हणटच मागीर हांव तेजे वयर स्टडी करतां हो रोल आहा हे भाशेन हांव कोत्तेलें सो सारकें स्टडी केलें म्हणटच मागीर हांव म्हाजो तो कोण डायरेक्टर आहा आतां कोणूय जावं ताका हांव सांगता हे भाशेन हांव करूं कित्याक तूं गायडन्स घेताय हय आनी हांवें अशें चिंतलां इट्स ओके फॉर यू म्हणजे तुका उपकारता कित्याक थोडे फावट डायरेक्टरांक आपणें तें बरयलां ते भाशेन जायना उपकारता ओके उपकारता हो फुडें म्हणलें मागीर जालें आनी जितल्यो तुमच्यो एन्सायो जातात तितली तुजी भुमिका आनीक फुलोत येता अशें न्हय प्रॅक्टीस करता तितली ती बरी जाता आनीक आनीक बरी जाता तूं आमकां सांगशी सगळे भुमिके परस वेदर इट इज अ रोमॅन्टीक रोल वेदर इट इज अ नेगेटीव रोल वेदर इट इज अ व्हेरी
डिफायनींग रोल तुका कसली भुमिका करूंक आवडटा? किच आवडटा म्हूण ना, म्हाका कसलो रोल मेवता न्हू हय तो हांव म्हणटूच तूं खंयचोय रोल करपाक तयार आसा? हय खंयचोय हांवें कॉमेडी पासून करता, खंयचोय करता. कॉमेडी पासून करता? हय केलें हांवें पयलीं केलें. सो यू आर ओपन टू ऑल द रोल्स? सगळे भुमिके सगळी भुमिका स्वीकार करपाक तूं तयार आसा? प्रॉब्लेम ना, चलता म्हणून. हय पयली ग्रेट आर्टिस्ट. ती आर्टिस्ट ना जाल्यार आर्टिस्ट कित्याक ते? मारिया लुट्स म्हाका आनी एक जाणा जावपाक जाय. आतां तूं फूल टायम प्रोफेशनल तियात्रीस्ट. लेट्स फॉरगेट दुबय. जाल्यार एक तियात्रीस्टपणाची जबाबदारी आनी घरांत एक घरकान्न एक आवय ही जबाबदारी तूं पाळपाक एक डेलिकेट बॅलन्सिंग कशें करता? पयलीं खूब त्रास जाताले, भुरगीं धाकटीं आहलीं तेन्ना, आनी तेन्ना आमकां लायक ट्रान्सपोर्ट नाहलो, आमकां ट्रॅवल जावची पडटाली बासीन. मागीर धांवन धांवन सकाळची उजवाडोन फर्स्ट बस येता तितून घरा येवंक पडटालें. मागीर भुरग्यांचे इस्कॉलाक धाडपाचें तें काम सगळें. जायतींच वर्सां. हय जायतींच. आतां कांय प्रॉब्लेम ना. मे बी 90s. येस इट इज 90s स्टील. आतां तें चित्र उरोन आतां ना कांय ना, आतां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण आतां बॅलन्सिंग कशें करताय? आतां मातशें तुका सोंपेपण आयलें? हय सारकें सोंपेपण येयलां. म्हणजे आमगेर सांजचें जाल्यार घरा कडेन कोण ना, हांव मेलोन म्हणजे म्हाजी भुरगीं बाबा भायर आहा आनी म्हाका जाय तें कितें करपाचें करून बा दवरता. फाल्यां परवां एक ह्या दिसांनी हांव डेली बिजी. जाल्यार म्हाका एक सांग, तियात्रीस्टपण, तियात्रीस्टपणाचें जिवीत आनी एक कुटुंबीक जिवीत हे दोनूय तूं सांगातान मुखार व्हरतना कसली चॅलेंज तुजे फुडें उबी आसता? वॉट इज द चॅलेंज? आव्हान कितें तुज्या मुखार? कित्याक तुवें तुज्या कुटुंबाकूय बेस्ट दिवपाक जाय, तियात्रीस्टपणाकूय बेस्ट दिवपाक जाय. पयलें तुवें तुज्या कुटुंबाक हें दिवंक जाय इम्पॉर्टन्स. मागीर कुटुंबाच्या हितून मातशें हें करून तेका सांग तुवें तियात्राक इम्पॉर्टंट. पूण पयलीं कुटुंबाक दिवंक जाय, नाजाल्यार कुटुंब मोडटा घडटा पडटा. ही जबाबदारी तूं बरे भाशेन पाळटाय, दोनूय बॅलन्सींग करून. मारिया लुट्स, आतां इतलीं वर्सां तूं कोंकणी पालकाची सेवा करताय पळय न्ही, जाल्यार कोंकणी पालक एक आमची माची तियात्राची माची पवित्र म्हूण तूं हें स्वता मानताय. आनी हे माचयेर जे कलाकार कोणूय जावं तो, कितलोय व्हड जावं कितलोय ल्हान जावं, माचयेची पवित्राय मर्यादीन आनी मर्याद राखूंक जाय. न्हेसपा वरवीं आनी आपल्या एक्टिंगा वरवीं भुमिके वरवीं हाचेर तुजे विचार कितें? खरें म्हणल्यार ती माची पवित्र म्हणटच आमी सारकी बरे भाशेन न्हेसोंक जाय. पूण इट डिपेंड्स लोकांचे. आतां लोकांकूय मातशें हें दुसरे भाशेन न्हेसलेलें जाय. आदले भाशेन न्हेसलें जाल्यार तें कितें आदलेंच घेवन आहा म्हणटा. सो हांवें सांगलां न्हू तेंपा प्रमाणे माथ्याक करपणें. दीस कशें चलता ते भाशेन आमचें सगळें सुदार. पूण न्हू चड चड सारकें उकटें आनी उदीक बरें न्हेसोनान जाल्यार म्हणटूच तुका जाणीव आसा, हांव केन्ना तुका जबाबदारी आसा, ही माचयेची पवित्रताय तुमी सांबाळपाक जाय. जाल्यार म्हाका एक सांग, तियात्र माचयेर काम करतना, घोराब्याक वेळ दितना, समाजाक वेळ दितना तियात्र माचयेन तुका कितें दिलां अशें तुज्या जिवितांत तुका दिसता? एक आठवेच तरेची धादोसकाय, एक आठवेच तरेचें खुशालपण. तियात्र स्टेजीर तूं उबें रावलें म्हणटच तूं न्हू त्या टायमार तूं सगळें तुजें लायफ विसरता. आनी हांव विसरता, दुसऱ्यांचें हांव नको, आय कॅनॉट कंपेर अदर्स. सगळें विसरता. तें 3 वरां तूं तुजें एक्टिंगान इतलें इनवॉल्व जाता तुका आनीक तुजी कितेंच खबर आसना. पूण मागीर तियात्र काबार जालो म्हणटच मागीर परतून बॅक टू द सेम पॉयंट. घरा पावूंक जाय, भुरगीं पळोवंक जाय, रांदूंक जाय. सो त्यो सगळ्यो जबाबदारी परत तुज्या मुखार उबे रावतात घरा पावून. पालकाचो स्वाद वेगळी आनी घराची स्वाद वेगळी, आनी ह्यो 2 वेगळ्यो वेगळ्यो जबाबदारी. हें सगळें म्हाका दुसऱ्यांचें कितें तें हांव नको. दीस इज फॉर मी. सगळ्यांकूच अशें आसतलें, घोडेक मातशें उदार आसत. मारिया लुट्स,
एक म्हाका सांगशी इतली वर्सां तूं पालकार काम करताय जाल्यार हें सोंपें काम न्ही जायत्यो आगोडायो आसतात चॅलेंजीस आसतात जाल्यार हातूंत तुज्या कुटुंबाचो वांटो कितें युअर फॅमिली मेंबर्स एक्सटेंडीड फॅमिली मेंबर्स आवय बापूय आहा जाल्यार भाव भयण आहा जाल्यार घरकार भुरगीं ताणी तुका कशे रितीन पाठिंबो दिला म्हाका सगल्यांनी सपोर्ट दिला पूण सगल्या परस चड म्हाज्या घोवान सपोर्ट दिला म्हाका तियात्र नाचपाक आनी हांव तियात्रीस ना हांव तियात्रान नाहा जाल्यार आयज पासून दॅट इज आफ्टर गेटींग मॅरीड ओन्ली काजार जावन हांव स्टेजीर आहा न्हू अंकोर आसतना प्रोफेशनल स्टेज हजबंड वॉज व्हेरी सपोर्टिव्ह हय तो येतालो स्कूल पासून जाणा सुटकेस बाग घेवन आनी मागीर कितें रॉंग तर एक्टींग जालें आतां जायते फावट आमी सुकरान आनी हांवें रोल बा केला न्हू कितेंय जालें जाल्यार मागीर तो घरा येवन म्हाका सांगतालो कित्याक करूंक जाय कोणें जायना जाल्यार तें तुवें सारकें करूं ना सारकें कवतालें तूं थिंगासोर हें जाता म्हणून हो सांगतालो म्हणटूच तुजो घरकार जालो तुजो फर्स्ट क्रिटीक म्हणल्यार जाता हय हां अजून तशेंच करता आनी म्हाका आयज पासून एवॉर्ड पासून मेवला जाल्यार दॅट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय हजबंड तेणें आख्खी सोगली हांवें खंयचो तियात्र केला ती सगळी रिकॉर्ड तेणेंच दवरल्या हांवें कांयच करूंक ना अजुनूय तो तुजो तियात्र क्रिटीक पयलो घरा कडेन ना आतां ना अजुनूय सुटकेस घेवन येता तुजे आतां कडेन ना आतां म्हाका एक सांग फाटीं 2 वर्सां फाटीं गोंयांत आनी आख्ख्या संवसाराक भारतांत कोविड-19 महामारी जाली अकस्मात तियात्र माचीच बंद जाली तियात्र बंद जाले आमचे वस्त्रे बंद जाले जाल्यार एक फूल टायम प्रोफेशनल तियात्री जाल्ल्यार तुवें हो काळ उणो पुरो 2 वर्सां अदीक कसो सारलोय तुजें तियात्रीसपण कशें भितर तुवें जागृत दवरलें पिशें जालें हांव मातशें सारकें हें जालें पूण कितें तेन्ना मास्कां घालतालीं न्हू ती मास्कां जायती शिवली आनी इकली आय सी ओके तुवें तुजो टायम हय बरे रितीन केलोय आनी दुसरें मागीर कांतारां काडलीं मागीर यूट्यूब चॅनलाचेर घातलीं तितून मातशें बिजी रावलें मागीर म्हाजें टेलरींग तें कितें करून पूण टेलरिंगाकूय कोण येना जालो न्हू लोकांच्या घरान वचोना न्हू कॉन्टेक्ट जाय सगळे प्रॉब्लेम कॉन्टेक्टलेस ते भाशेन जालें खूब त्रास जाले आनी मातशें हें लायक मागीर एकलीच कांतारां म्हणपाची शिकवली घरान मारिया लुट्स आयज तूं एक सिनियर कलाकार आमची कोंकणी पालकार नवीं कलाकारां आतां दिसतात आमकां चेडे तशीं चेडवां पयलीं जाल्यार आनी तांच्या हांगा जायतीं स्कॉलां आसा तांकां तूं कसलो हो संदेश दिवंक सोदताय अदीक करून आमच्या टॅलंटेड जीं आसात आमच्यो लेडीज यंग लेडीज तांकां कित्याक ही माची इज चार्मिंग प्लेस एक्चुली न्हू आतां आमच्या तेंपार तितली नासली पूण आतां एकदम बरी चेडवां आहा बरी सिंगरां बरी पाठ करता आनी बरो आवाज आहा आनी तांकां जायत्यो सवलती आहा लायक तांकां पळय तें वॉयस ऑफ गोवा वॉयस ऑफ कितें तें जायतें एक्टींग मेवता शिंवपाक मेवता कितलें आमकां हें सगळें नासलें पूण आमी नासतना हेजेर पावलीं आनी आतांची पावोंक मातशें तांकां खूब सोंपेंपण आहा आनी तेणी येवंक जाय सगळ्यांनी येवंक जाय आनी ही आमी पळय कितें करून दवरल्या मानची ती आमची मांच वयर काडूंक जाय तुज्या मनान आजून कितें तरी अहें उणेपण दिसता जो रोल तूं करूंक आशेताय तुज्या तियात्रीसपणाच्या जिवितान तो तुका फावो ते रितीन आजून मेळोंक ना आनी केल्यार आनी तुका दिल्यार तूं तो रोल करतली जाल्यार हो रोल असलो खंयचो जो तूं सदांच करूंक आशेताय आनी आजून मेरेन तुज्या काळजा मनाक सॅटिस्फॅक्शन मेळपी रोल मेळोंक ना तसलो ना तो कांय आयज पासून कांय ना जें तुवें पयलेंच सांगलें आपूण कसलोय रोल करता म्हूण पूण थोडे फावट एक सायलंट डिझायर आसता एका आर्टिस्टाच्या मनान तशें तुजें सगळें कांय ना म्हाका फकत हांव वचोन माचयेर बेश्टें उबें रावप आनी दुसरी कोण एक्टींग करता आनी हांवें फकत रिएक्ट करपाचें तोलो पासून हांवें 15-20 मिनिट्स पासून रावन केला आतां पासून जेकबाच्या तियात्रान एक सीन आहा तितून हांव एक पुतर उलयना हांव बेश्टें सायलंट आसता पूण तोलो पासून रोल हांवें केला बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट
बरो म्हाका तुवें उगडास सांगलो तुका हांवें साबार जेकबाच्या तियात्रांनी पळयलां आनी एक तुजें खेरीतपण म्हणल्यार आतां तुवें म्हणलें आपूण सायलंट आसता बट आय एम शुअर यू आर रिएक्टींग वीथ युअर एक्सप्रेशन आनी हीच तुजी भितरली कला हो तुजो टॅलंट हांवें खास एक तियात्र केटीक कसो पळयला जेन्ना तूं तुजो रोल करताय तुजो डायलॉग उच्चारचे आदी तुज्या तोंडाचें एक्सप्रेशन जें आसता तो तुजो अर्द रोल कंप्लीट करता हो तुजो एक खाशेलो गूण आय एम कॉम्प्लिमेंटींग यू थँक्यू पूण हें तूं कशें अचीव करताय स्टेजीचेर तूं घरा कडेन मिररा फुड्यान प्रॅक्टीस करताय टू गेट दीस एक्सप्रेशन टू परफेक्शन पयलें खूब करतालें मिररा कडेन पूण आतां तें आतां नाका हांव आतां देवाचे कृपेन लायक म्हणजे कॉन्फिडन्स लेवल वयर आयलो तरी पूण सिंगींग करता आशान आजून आय सी नो मारिया लुर्ड्स तियात्रा शिवाय हांव जाणा तुका आनीक जायतेच गूण आसात आयकलां ते भाशेन पूण म्हाका तुमच्या तोंडांतलें आयकुपाक जाय तुका आनीक कसले देवान कला दिया म्हाका हांव शिंवतां टेलर सो यू आर अ फॅशन डिझायनर होय पूण आतां हो ड्रेस तुवें डिझायन केलाय हो हांवें करूंक ना रेडीमेड होय ना पूण आतां हांव शिवंक वचो ना बट पयलीं हांवें खूब शिवलां आतां म्हाका होय हांव काजराचे खूब शिवतालें आतां मातशी गमती दुखता म्हणून हांव शिवंक वचना मागीर कोयर प्रॅक्टीसी करता कोयराक वयता अजून तुका कोयरान वचपाक टायम मेळटा कित्याक तियात्रीस्ट चडशे ओकुपाद उरतात रातचे रात फोडटात सकाळीं मातशी संदी मेवल्यार हय पुणी वयता हांव आनी मागीर हांव ते आमचे रोस वा करता फ्री आहा तेन्ना रोसाक वयता रोसाक म्हटल्यार ग्रूप आसा वय ग्रूप रोसाक गायो रो सिस्टर सो आमी मागीर आमी दोग भयणी आनी दोग भाव मागीर आमी रोसूय करता वेनेवर आय एम फ्री थिंगा गेले तियात्र ना जाल्यार आनी कितें केलें घरा बसून रावन आय कॅनॉट सिट अप आतां म्हाका कातुल्यो जाता हिंगा बसलो आय सी तुका चड वेळ दवरिना हांव आमचो एक वेळ सोंपत येता म्हाका एक टायमाची मर्यादीत सांबाळपाक जाय दोनूच प्रश्न तुका हांव करता लुर्ड्स बाय आतां फुडाराक तुजें कितें येवजण आसा एक बरो तियात्र बरोवन बऱ्या कलाकारांक घेवन माचयेर हाडून कित्याक इतली वर्सां तुवें पालकाची सेवा केल्या दुबाय 2 तियात्र दाखयले तुका दिसना तुज्या फॅन्स आनी जे इश्ट आसात तियात्र मोगी तांकां तुजो तियात्र दाखोवचो म्हूण जायत खुशी आहा म्हाका दाखोवंक पूण न्हू आतां जायते डायरेक्टरूय जाल्या मागीर तितलें तुका भिरांत दिसता एक कावजान भिरांत आसता एक कितें हांव तियात्र दाखयलो जाल्यार बेश्टेच लोटपा जायना जाल्यार बरें दिसना न्हू आतां पासून आमी तियात्राक नाचोंक वयता लोक ना जाल्यार आमकां एक्टींग जायना मातशें हें जाता लोक आसल्यार मागीर तें एक्टिंगाचें सारकें चड जाता ते भाशेन भिरांत दिसता आनी बायल मनीस म्हणजे तुका सपोर्टूय जावं न्हू तिथे सगळ्यो राटावो करूंक जाय हिंगा धांव थिंगा धांव थिंगा आमगेर आहा एक दादलो भयण आहा म्हाजी एक पळय बसमा थिंगा मारता तें तोमल्या कामाक बेस्ट सारकें हिंगा धांव थिंगा धांव हिंगा वच थिंगा जोरूय तुका इच्छा आहा जाल्यार तुवें करूंक जाता करूंक जाता ध्यान हें केलो जाल्यार निर्मिलान जाल्यार कोरया फुडें मारिया लुर्ड्स निम्न प्रश्न तुका एक प्रोफेशनल तियात्रिस्ताचें तियात्रिस्तपण जिवीत जियेतना ताचें व्हडांतलें व्हड दादोसपण कितें हांव सांगता तुका एवॉर्ड वा न्हू एवॉर्ड मेवता तें तितलें न्हू पूण जेन्ना तूं स्टेजीर एक्टींग करता ओके तियात्र जालो तियात्र जावन मागीर फाटल्यान लोक येवन सांगता न्हू लुर्ड्स तुजें एक्टींग बरें जालें कितलें बरें केलें तेन्ना तुका कितलें खुशालकाय आनी दादोसपण भोगता कोणें सांगलें जाल्यार येवन आनी हांव म्हणटा हांव आहा आनी तुमकां फॉरेस्ट तर म्हाजें एक्टींग लायक जालां भितरल्यान येवन सांगचें तितलें हांव इतलें खुशी जाता एका सोर करपाक वचल्यार दुसरी वस्त ना न्ही एकूच हो तुवें उगडास केलो देखून लास्ट क्वेश्चन एकूच घोडी उगडास कर जेन्ना जी तुज्या मोना काळजांत सदांच उरतली तियात्र पालकार काम करिसोर आनी तियात्र पालक सोडिसोर लेगून वेदर इन गोवा और इन दुबय तियात्रांत विशीं ओके एक टायम लायक तियात्रान
हांवें कांतार म्हणलें एक्चुली ते म्हाजे कांतार न्हू ते आमचे आंतोनेट मेंडीस ते कांतार ते कांतार आनी ते 125 इयर तियात्रिस्तांचें हें जालेलें पळय तितून हांवें तें म्हणलेलें पूण तें हांवें म्हणूंक ना तेणी रिक्वेस्ट केलेलें ती उमकी कांतरां जाय म्हणून मागीर तो कला अकादेमीन थिंगा तियात्र जालो आनी तें कांतार जालें काबार कोण भितरल्यान येयलो आनी तेणें डायरेक्टराक आपोवन हाडलो आनी पयशे दिले आनी तो गेलो डायरेक्टरान काडून म्हाका कोणें दिलें आनी तेज्या उजीर आनी हांव म्हाका ते कितले पयशे ते हांवें ते उरल्यान दुसऱ्या कांतराक नासोंक तूं जाणा कितले पयशे 10,000 दिले तेणें म्हाका कितले लागी हांव न्हू सो ही गोडी तुज्या मनांत सोडटाच पूण हांव त्या मनशाक आयज पासून ओळखना आनी न्हू म्हणून तेका हांव केन्नाच हांवें तेका सारको पळोवंकूय ना म्हणजे आमी एक्टींग करता तेन्ना स्टेजीर बिजी आसता न्हू कोण येता कोण वयता तितलें हें जायना बट तो म्हाजो केन्नाच उगडा सुचना पूण तो तर खूंय आहा जाल्यार हांव तेका थँक्यू म्हणटा हांव नको तो कोणतो तेजें नांव पासून नको मारिया खरेंच खुशालकाय भोगली ही आयज तुजी मुलाखत घेवन आनी तुवें तुजो वेळ दिलोय देखून तियात्र अकॅडमीक आमी तुजे आभारी थँक्यू व्हेरी मच हांव चड खुशाल तुमी म्हाका आमचे तियात्र अकॅडमीन म्हाका हांगा आपयलें आनी म्हजी मुलाखत तुमी घेतली म्हणून सगल्यांक म्हज्या नांवान तियात्र अकादेमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तेज्या सगळ्या मेंबराक आनी तशेंच हांगा एकटो आयिल्ल्या तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हाका दिसता न्हू ही जावन आसली मारिया लुड्स फेर्नांडीस जिणे पालकाची सेवा केल्या ल्हान भुरग्यापणासान आयजूय कोत्ता फुडाराकूय कोत्तली म्हूण आमकां सगळ्यांक अपेक्षा आसा आमी तिका सगळे कोंकणी पालकार बरे येस हांव दिता आनी देवान तिका सदांच तिची कला दाखोवन आपलो उजवाड दिवचो थँक्यू हो कार्यक्रम इंटरव्यूचो हांगा सोंपलो पण हांव बसलेल्या मानेस्ता कडेन मागता तुमी खंय वयचें न्हू म्हणून आतां ब्रोशराचें उक्तावण जावपाचें आसा हांव मागता आमचे मेंबर सेक्रेटरी सुरेश दिवकर तशेंच आमचे वायस प्रेसिडेंट सुकूल फेर्नांडीस तशेंच आमचे आर्टिस्ट जॉन डिसिल्वा हेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी माचयेर येवचें आनी ब्रोशराचें उक्तावण करचें म्हणून हांव मागता मानेस्तार लागीं तेंच्यांनी रिसर तेजें उक्तावण करचें मोठ्यान ताळयो जावन मुखार दाखय जोरान ताळयो जावनी तशेंच हांव मागता आमचे वायस प्रेसिडेंट सुकूल फेर्नांडीस हांचे कडेन तेंच्यांनी आमचे तियात्र अकादेमीची एक ल्हानशी भेट तशेंच मानचिन्ह म्हणजे मेमेंटो दिवचो बाय मारिया लुड्स फेर्नांडीस हाका सर तुमी अशें थँक्यू थँक्यू मारिया लुड्स फेर्नांडीस हांव मागता तेंच्यांनी बसका घेवची आतां फुडले सुवातेर इंटरव्यू आसतली जॉन डिसिल्वा जॉन फ्रांसिस्को सिल्वा हांची आनी घेतल्या डॅनियल डिसोजा
हांव आतां फुडलीं सुत्रां डॅनियल डिसोजा हांचे कडेन दिता, तेंच्यांनी तेंची मुलाखत घेवची म्हणून. मातशें सकयल घे, मातशें सकयल. ओके हां ओके. वयर वयर कोणाक खेळत. चेक कर मातसो उलय. हॅलो मातशें सकयल घेवन मातशें तकलें व्हरचें. हां बरो. ओके इतलें चड जालें. ओके ओके. कलाकारांक बेट थिएटर अकॅडमी ऑफ गोवा हांणी घडोवन हाडलेली आयची खेरीत कार्यावळ आयज हे सांजेर आमचो दुसरो कलाकार जावन आसा कोंकणी पालकाचो फांकीवोन डिरेक्टर एक्टर आनी एक काळजां दादोशी करपी कॉमेडियन जाका एम्परर ऑफ द कोंकणी स्टेज म्हणून वळखतात, जॉन डिसिल्वा. मोगाळ दिसता न्हू, कसलीच मालीस नासतना जोरूय तर हांवें म्हणलें आयच्या तियात्रांत कॉमेडियन आसा जुआंव फ्रांसिस्को सिल्वा, म्हटल्यार ताका कोणूच वळखुचो ना. हो कॉमेडियन कोण काय म्हणटले, पूण जोरूय तर तो म्हणशी एम्परर ऑफ द कोंकणी स्टेज कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा म्हणल्यार सगळ्याचे कान उक्ते जातले. आयज एम्परर ऑफ द कोंकणी स्टेज आमच्या सामकार आसा जॉन डिसिल्वा. जॉन बाब तुका मागीर मोगाचो येवकार. डॅनियल बाब तुकाय मागीर मोगाचो येवकार. थिएटर अकॅडमी ऑफ गोवा हांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन काळजाच्या भलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो वायस प्रेसिडेंट बाब सोकोर, प्रेसिडेंट मिनीन फेर्नांडीस, मेंबर सेक्रेटरी सर दिवकार आनी हेर थिएटर अकॅडमीचे स्टाफ वांगडी आनी तशेंच हांगा हाजीर जालेल्या सगळ्या भाव भयणांक खेरीत तुमी टायम काडून मोलादीक टायम दिवन हांगा आयले ह्या खातीर तुमचे हांव उपकार आठयता आनी तुमकां सगल्यांक काळजाचे भलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. जॉन बाब, तियात्रिस्पण म्हणटात एक देवाचें देणें, होय न्ही? जाल्यार हे देवाचें देणें तुका तुजे कुटुंबीक जोरींतल्यान आयलें, आय मीन जेनेटिकली, ओर तें तुका सोयमीतपणी आयलें, ओ तुजी वाड जाता जाता तियात्रिस्पण तुवें आपणायलें आनी आयज तुजी वेवसाय केली. एक्चुअली म्हगेलो पाय कांतोलीस. पाय कांतोलीस तियात्र म्हणजे कितको न्हू तेन्ना न्हू डॅनियल बाब भारत जाण मायनी गेरियांनी मोलकोणे जांबावले कोळम ते वतान न्हू ते मे म्हयन्याची फेस्त जाताय पळय न्हू त्या गांवचो एकलो मुखार सरतालो आनी एक तियात्र करतालो. खुर्साची पयले त्या गांवचे इवन आमगे थिंग देखून 2 वर्सां पळय ते तियात्र करताना कितें अरे पार्ट करपाक तेंगे गांवचेच. सो आ तियात्र म्हणून अरे हांव तें केले हाडी कांतार म्हणून. सो हिंग तियात्र आहा जाल्यार ते काडटाले. सो हिंग 2-3 पडे तियात्र आहा जाल्यार पांय करताले. तुजे पाय म्हणटूच आनी म्हगेलो पायचो व्हडलो भाव म्युजिशियन. सो ते बॉम्बे पळय कांतार चलता आनी स्टेजीर रावन वाजयताले न्हू. म्हाका एक फोटो देखून दाखयलो, एक मुवी देखून दाखयलोली राजेश खन्नाली. सो तितून तो वाजयतालो आनी वेवसायान मागीर तो टेलर जालो आनी पाय म्हगे मागीर घालपाक गेलो आनी तो प्रोफेशनली कॅल्पेंटर. ओके. पूण हे थिंग्स आनी म्हणटूच हे तियात्रिस्पण संगीत तुमच्या कुटुंबांत रक्तान आसा, ते तुवें फुडें व्हेलें. जाल्यार आमकां सांगशी जॉन बाब, तुजें भुरगेपण खंय जालें? कित्याक भुरगेपणार जो प्रभाव पडटा न्ही तो तुज्या फुडल्या जिवितांत फायद्याक पडटा. तुजें भुरगेपण खंय जालें आनी तियात्रा संबंदीत तुजो लागशिल्लो संबंद केन्ना कसो जालो? एक्चुअली तियात्रां म्हाका पयलोसो मोग आसलो. तुका आसलो? हय. आनी इस्कॉलान जेन्ना हें जातालें न्हू गॅदरींग जातालें सो तेन्ना हांव सरा फाटल्यान रावतालो. सर म्हाका घाल हांव कितेंय पडलें सर म्हाका आनी भुरग्याक घातालो. सो अशें करून आमगे थिंग एक न्हू आजून आहा तो सांतांतोनी पुरीस आहा. आमी एक ओल्ड मॅन गेलो आनी सगळे गांवांतली भुरगीं घेवन तो पावले. ते ओल्ड मॅन आमकां पयशे पडले आनी 120 रुपया कितें जाले. मागीर आमी बसले कितें करया.
आनी सगळे रिस्पेक्टेड कितें पॉप मारया हाय तसलें कांय ना. आनी म्हणटा आरे आमी तियात्र करया म्हणून 120 रुपया तियात्र जाता. मागीर हांव काडलें आनी लिनो म्हण आसलें सगळे परतून तियात्र बरयलो हांवें म्हळ्यार हांव बरयतलो. ते 120 रुपया येयले आनी पयशे कोण पडय स्टेज घातलो ताका दिले आनी तियात्रान हांव इनाम लॉंग बॅक तेन्ना तें लिनो आहा आनी तिंगाचे सगळे तो म्हणजे बारा व्हिडियोचे आसता रुजार सगळे आमगे गांवचेच. ओके. आनी लिनो गे माय तें फुडारकार घेयलो आनी कोण कोणें डोनेशन दिलें आनी फेस्त दीस तो तियात्र फ्री दाखयलो. सगळे हांव फकत मुजगां पे केलें आनी ते 120 मदें आनी थोडे कितें गायलें आनी स्टेज सेटींग तेन्ना एक फुटबॉल ग्रावंड आहा न्हू थिंगसान कोणाक दाखय लायतालो आनी आमी ताका सामान दिवंक कोण नासलो. कितें जाय पळय तें. होय आमी म्हणलें आमकां फ्लॅट जाय हें फाटल्यान घर आसता तें ताका फ्लॅट म्हणटात म्हणूंक लागलो. आमी घरूंक सांगिल्लें ताका मागीर म्हणलो थोडे पयशे दिले आनी तो फस्ट इयर गेलो इनाम. ती जाली तुजी सुरवात अशी माचयेर येवपाक. उपरांत तूं मातशें व्हडले माचयेर आयला आसतो दुसरे कलाकारा मदें. मागीर आमगेल्या तेच गांवच्या भुरग्यांक हांवें 1 act पे केली आनी ती मागीर जायते कडेन एवॉर्ड मेळ्ळे आनी फर्स्ट म्हाका कोंकणी माचयेर इंट्रोड्यूस केलो तो प्रोफेशनली म्हगे गांवचो गांव भाव लिनो. ओके. दोरम ओके लिनो. जाल्यार जॉन बाब जेन्ना तूं हे माचयेर आयलो म्हणुया लिनोच्या तियात्रार तेन्ना तूं लोकां मुखार एक कलाकार कसो आयलो ओ एक कॉमेडियन कलाकार कसो आयलो. हांव एक एक्टर म्हणून येयलो आनी सो डिसंट रोल्स. होय आनी तो कॅरेक्टर देखून बरो आसलो बरो केलो तेणें तो म्हगेलो. तितून हांव न्हू तें नांव म्हगेलें मुर्तीकार आसता. मुर्तीकार. तो देवा अशें करून सातां भक्तांची मुर्ती करता आनी लोकांक एक दिता पूण ताका देवाचेर विस्वास आसना. तो म्हणटा कितें हें आपल्याक एक काम तेंच्या मुर्ती करता तुका विकिता तूं तेजेर विस्वास दवरून जें येता तें तुगेलें हांव इकून कशें पोट करता तें मुगेलें. पूण मागीर तियात्र मुखार वयता वयता तो रियलायज जाता. सो जे मनशाचेर तो विस्वास दवरनासलो न्हू तोच जाण आसता तोच देव म्हण आनी मागीर तो आख्खें लायफ चेंज करता. जॉन बाब तुवें तुज्या पेनाचो पयलोच तियात्र खंयच्या वर्सा बरयलो आनी मातशें हाडलो. नांव कितें. 1991 चुकलेले रस्ते सप्टेंबरा म्हयन्यान डेट उगड आसना म्हाका. चुकलेले रस्ते तो पयलो तियात्र. आनी त्या तियात्राक तुज्या पयल्याच तियात्राक कसो लोकां कडल्यान प्रतिसाद मेळ्ळो. तो तियात्र बरो गेलो लोकांनी लायक केलो कित्याक तितून तेजे कॉन्सेप्ट जो आसलो तो बरो आसलो. दोग जाण पूत आसताय आनी हांव पायच रोल करतालो आनी म्हाका जायते डायलॉग सगळे हांव मारतालो त्या तियात्रान. एक बरी स्टोरी ती एकलो एक दुसरी घरा पूत आसता तो पायगे बेकेरी विकिता आनी घालपा वयता आनी ह्या वता दोग जाण पुतां मदें एकलो दोतोर आसता ताका बरो दोतोर म्हूण लोक हें करताय आनी लोक ताका फोर्स करता तूं इलेक्शनां पयस पाय सांगता ताका तूं त्या देवान देण दिलां दोतोर जावन लोकांक ट्रिटमेंट करून लोकांक सेवा करपाची हें सोडून तूं तितून वचनाका. सो तो फायनली तितून आनी तो बरो वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट आसता जर्नलॉजिस्ट. सो तो पॉलिटिक्सान भितर सरले उपरांत कावंटींग जाता तितूच तो कावंटिंगाक वता आनी हे वता तेगेले बायले हॉस्पिटलां वताय थिंग दोतोर आसा तो कावंटिंगा वोटींग जिखता पूण बायल मत तेका मागीर ताका सांगता जावं एकल्या देवान एक जाग दिला तेच जाग्याचेर राव आनी तुगे जाग एकदम बरो आसलो तो दोतोर सोंपे कोणी पळोवंक जायना तूं ह्या बरो देवागेर म्हणून सोड तूं व्हडल्या रस्त्यान गेलो सो ते तुगे चुकलेले रस्ते. जॉन बाब वेळ नांवाचो एक तुजो तियात्र आनी हो तियात्र तुज्या तियात्रीसपणाच्या जिवितान जायतोच बरो प्रभावीक वेळ तुज्या तियात्रीसपणान ताणें हाडलो आनी हें लक्षांत घेवन ह्या वेळ तियात्रा उद्देशी तुजो फुडें वचपाचो वावर सोंपो जालो हें तूं मानता. सारकें 100%. 100%. म्हणटोच आमच्यान म्हणूंक जाता की वेळ तियात्रा उद्देशी तूं लोकांचे नदरेक सारको एक बरोवपी एक बरो दिग्दर्शपी म्हणून लोकांच्या नदरेन आयलो. हय हें तूं मानता आयज मेरेन मानता. जाल्यार वेळ तियात्रान तुजें सगळें हाडलोलें जैत आनी तुका दिलेली नामणां उपरांत तूं फुडें मुखार कसो गेलो. वेळ तियात्र हाडल्या मागीर हांवें देणे बरयलो वेळ देणे कोडे
एक भूत वाट सो हे मागीर सगळें बरें जालें सारकें आनी बरें जालें. हांवें मुगो एक अशें आहलो जाल्यार म्हाका सदां दिसतालें हांव डिफरंट टॉपीक दाखयतालो. सो हांवें जायते बरे टॉपीक हाडले. वाट कंप्लिटली डिफरंट. सकाळीं म्हणटा हांव जायत फावटी अशें करून चोयतालो फिल्मान बीन मनीस बसता आनी तितल्या टायमार चिंतिता मुकद्दर का सिकंदरा एक सोपण आहलोलें आरशांतल्या तरी तेका कळटा पण सोपण म्हण. हांवें म्हणलें इतल्या पूण कित्याक सोपण दाखयलां हांव आख्खो तियात्र सोपण करतलो. सो हांवें एक केलोलो सकाळीं काजार जायन तो घरान भितर सरता आनी अशें करून बसता आनी वयर घडयाळ आसता घडयाळाचेर 11:15 जालो आसता आनी मध्य बोड्याचें आख्खें कितें जाता न्हू तो बसलो तितलोच आख्खें ट्रीम तें आनी लास्टाक तेच्या पोटान सुरी घालता तो जाता जाल्यार तें कळना सुरी ना कांय ना आनी वयर चोयल्यार सकाळीं 5 जालें. सो तें आख्खें ड्रीम तेगेली सकाळीं 5 जालें आनी जितले मनीस मेले ते सगळे थिंगा तेगे घराक येयलो ते एकलो भायर सरलो. आमच्यान म्हणूंक जाता तुजी एक सक्सेसफूल तियात्रिस्ताची वाट तुजे वाट तियात्रा उदोरी ओपन जाली म्हणून. होय 1996 ते म्हाका दिसता 2008 मेरेन ऑलमोस्ट 12 years ह्या 12 वर्सां मदें का तुवें 25 सुमार तियात्र बरयले आनी ह्या तियात्राचें खाशेलपण एक म्हणल्यार तियात्र नांव जें आसा तातूंत तूं डबल लेटर एकठांय हाडून यूज करतालो टुगेदर डबल कोंकणी भाशेन तें जाता डबल लेटर्स वन एल्फाबेट डबल यूज एका जाग्यार अशें करून तुवें 25 तियात्र बरयले आनी म्हाका दिसता 2010 वर्सांत यू एंटर द बूक ऑफ लिम्का रेकॉर्ड्स. जाल्यार हें तुजें हो तुजो रेकॉर्ड असोच जालो एक्सिडेंटली वो तुवें एक्चुअली इंटेन्शनली आपूण तें कितें तरी अचीव करतलो म्हणून तूं हें आसलोय. एक्चुअली कितें जालें हांवें वेळ गोंयच्या आदीं एक VHS व्हिडिओ फिल्म केलोलें आतूश आहलोलो FX आनी मागीर ते आहलोले आनी ते फिल्मा नांव शीण आनी तेन्ना कितें लायब्ररी म्हणटा तें तुका पर्सनली दिवपाक पडटालें पर्सनली पोस्टर दिवपाक हांव लावपाक वयतालो. सो शीण आनी तें बरें गेलें त्यो जाय जाणांनी VHS कॅसेट केल्यो आनी मागीर मुगे तियात्र वेळ आनी आतां नेक्स्ट तियात्र केला आनी आतुशा म्हाका त्या तियात्रान एक दीस हांव मारगांव आतुशा मेळ्ळो आनी आतां अशें उलयताले स्टोरी जेकी रिजन वय तेच जाल्यार तुगे नांव डबल आसतलें न्हू डबल म्हणलें डबल म्हणल्यार ना म्हणलें शीण आमी आहलोले पिक्चर बरें गेलो न्हू डबल एन वय डबल एन वेळ बरें गेलो न्हू L सो आतां तेजे भाशेन आसतलें. हांवें म्हणलें म्हणलें ना रे तेश कोन वचोन हांव गेलें. हांवें म्हणलें मुगे नांव आहलोलें सांग म्हणल्यार एक चेडूं आपल्या जिवितान तेच जिवितान सांज येता पूण आनी एक दुसरी चेडवा जिवितान तें सकाळ करता तेश कोन नांव आहलो म्हणल्यार सांज म्हूण. पूण आतां म्हण तुवें सांगिल्लें तेश कोन ती म्हाका लेटर तो लाकी जाय तो हांव हें सांज नांव काडटा आनी दुसरें नांव दिता आनी तेन्नाच्यान मागीर हांवें चिंतिलें आखेराक पयलो नांव चिंतिलें नेक्स्ट डे गेलो तेका सांगिल्लें देणें म्हूण. सो इन्स्पिरेशन तुज्या इश्टा उदोरी आयलें. होय म्हणजे तें उगडें मानताय. होय होय ऑफकोर्स. जॉन बाब तुजें तियात्र जो कोण बारकायेन पळयता तुज्या तियात्रान एक वेगळेपण आसा तें म्हणल्यार तुजी बरोवपाची स्टायल तुजे तियात्रांतले संवाद तुज्या तियात्रांतले साहित्यीक दर्जो वेगळो हे सगळ्याच थंय आमकां पळोवंक ह्या लेवलाचेर मेळना. जाल्यार आमकां सांगशी तूं एक पयलो साहित्यकार वो एक पयलो तियात्रिस्ट. ना केन्ना हांव मुवी देखून चोयता आसतना OM गोंयार प्रेम कुमार हेंगे देखून तियात्र चोयता आसतना म्हाका ते तेंगे डायलॉग बरें दिसताले मोती उरताले. इवन हें चोय मुकद्दर का सिकंदर तें हांवें मुवी चोयली तेन्ना हांव तियात्रिस्ट न्हू पूण तितून ती कांतरा एक लायन जाणा तो मौत जिंदगी बेवफा है एक दिन टुकराएगी जिंदगी बेवफा है एक दिन टुकराएगी मौत महबूबा है अपने साथ ले जाएगी. ते काय बरोबर जिवीत म्हणटो खोटी तुका एक दीस फोंट मारून उडयतलें पूण मरण तुका वेगयतलें आपल्या बाराबर घेवन वयतलें. एक्चुली मरण म्हणटा कांय न्हू पूण तेणें लायन काय बरी गायली चोय. सो तेका वेगळो रोल दिलो. जॉन बाब आयज मेरेन तुवें कितले सुमार तियात्र बरयले चुकलेले रस्ते दवरून आयज मेरेन आनी ह्या सगळ्या तियात्रांक आयज मेरेन तूं
डबल अक्षर वापरताय ना चुकलेले रस्ते चिकायलेलो फातर शीत लिपलेले ताचे मदें आनी दुसरे आसता होय सो ते थिंग स्टॉप केले जाल्यार मागीर वाट दवरून वेळ सान सगळे 49 जाले यात तो 58 तुवें ताचें नांव पासून डबल अक्षराचें सांबाळून दवरलें सो हें फुडाराक कशें जातलें म्हाका एक सांग आनी एक तुजें वेगळेपण जायते तियात्रीस आसात जायते बरोवण्यार आसात दिग्दर्शक आसात पूण तूं तुज्या तियात्राचो टायटल वो नांव सिलेक्ट करतना एकाच उतराचो कर वाट वेळ देणे सुकणी आनी दुसरें जाणटो इतली मुगे तियात्रा नांवां मुगे टीप ऑफ टंगाचेर हांव तुका सगळीं सांगता तुज्यान बेसपाक जाताय वेळ देणे कोडे एकवट वाट उमाणे सकाळी मेळ आवयसर बोट समजणी मागणे बोवाळ किंगणा पड्डो सुकणी उगडास कोण वाण वायट जीण धूळ शिडकावणी व्हडें नाटक देवूळ काळ कुटुंब पिसोळे रोचणार वळूक सांकड्यो रानवटी गोंयकारपण कोडू देवस्मण झाड बोबाडो मुळे ऊट बूट सायबीण मोळो कोरजोळ इबाड दोंगीपण दोयाळ दोंगीपण इबाड आपण दोयाळ पाकड्यो लास्ट मातशें जाता पूण बाय हार्ट आयली आनी ती आख्खी कंटिन्यू आयली जॉन बाब एम्परर ऑफ द कोंकणी स्टेज म्हणून तुका टायटल हो कोणें दिलो आनी कित्याक खातीर एक्चुअली जेन्ना शॉर्ट एंड स्वीट आमकां वेळाची मर्यादा आसा लिमका बॉक ऑफ रिकॉर्ड्सां पावले उपरांत एक मॅगझीन येतालो फ्रॉम पेंजीम आनी एक फ्रॉम मारगांव आनी तेजो तो बेझील म्हणून घालून तो बरयतालो सो ते लिमका बूक ऑफ रिकॉर्ड्सां हांव पावता आनी तो म्हजे कडेन येयलो आनी इंटरव्यू केलो सगळें कितून घेता आनी त्या मॅगझिनान एक ती आख्खी मुगे रिकॉर्ड बरयली हांव कितको लिमका बूक ऑफ रिकॉर्डा पावला तियात्र म्हणजे ते आनी तें टायटल दिता आसतना तें कितें दिलें जाणटो द एम्परर ऑफ कोंकणी स्टेज म्हणून तें दिलें तें होय तितून एक मॅगझीन काडलो कॉन्फिडेंट आहा न्हू बी तो आमगे सा क्लोज फ्रेंड सो हांवें ताका एक मॅगझीन दिलो तो हॅप्पी जालो म्हणजे परफेक्ट म्हणून बिकॉज यू एंटर्ड लिमका बूक ऑफ रिकॉर्ड्स सो यू आर एम्परर या आमी घालया म्हणूंक लागलो तियात्रा येडाचे बिकॉज इट इज ऑलरेडी देर हो बूक दाखय म्हणूंक लागलो कोणाकूय आनी तें कितें गायलें उपरांत मागीर नवे टायम्साचेर येयलां मागीर जायत पळय म्हजी पळय जी खबर येताली न्हू तेन्ना तें तेश म्हण येतालें मागीर ती थोडी काटींग देखून पेपराचेर सामान दवरलें जॉन बाब मातशें दिसती पडटो लोकांचे नदरेक फक्त विनोद येता एक विनोदी कलाकार येता तुवें केन्ना तरी डिसंट भुमिका केल्या आनी लोकांचो तुका कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळो केलें बरो रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो बरो मेळटा थोडे मुगे तियात्रांनी कॉमेडी करता टाटको सिरियस रोल आसताय डायलॉग मारता सांगता मागीर टाटको कॉमेडी करता तशें करून आसा आयज मेरेन तुवें म्हणलें 49 तियात्र तुजे जाले ते फाटले 4 हात ते सोड एक डायरेक्टर कसो पंगडाचो लिडर युअर ट्रूप ड्रामॅटीक ट्रूपाचो लिडर कसो हो पंगड फुडें व्हरोंक कितें आव्हानां तुजे मुखार आसतात एका डायरेक्टराचे चॅलेंजीस एक्चुली म्हजे मुखार चॅलेंजीस तितू आसनाय हांगा बट मुगे तियात्र बोट बरोवपाचो कॉमेडी काडपाची बाकी पळय ह्या न्हू ते मुगे कलाकार करतात कलाकार करतात टीम वर्क ते आख्खें सांबाळटाय थिंग एक पाटी पावले कोण मायक चॅक करता कोण ती मुगे लायट आहा जाल्यार ती तुजी जबाबदारी डिस्ट्रिब्यूट जाता सो मुगे आख्खे ते पंगड आहा न्हू तो मुगेलो दिसता जॉन बाब एक बरो कॉमेडियन जावपाक ताका कसले समाजीक गूण आसूंक जाय सोशल व्हॅल्यूज फॉर अ कॉमेडियन एक्चुली जें पळय आमी समाजाक कोण जाताय न्हू तें जावपाक आमकां पयलीं जाल्यार देवागे ब्लेसींग जाय आनी आमकां कोण जाताय ते देवाच्या आशिर्वादान जाताय फर्स्ट यू हॅव टू बिलीव इन गॉड ओके देन बिलीव इन युअर सेल्फ रिमेनिंग place yourself in the hands of God and then God will place you in the best place. Okay. जॉन बाब तू एक कॉमेडियन नामनेचो कॉमेडियन लोक तुजे कडेन कितें तरी एक्सपेक्टेशन मनान घेवन तियात्राक येता हालींच्या काळार लोकांचे एक जनरल परसेप्शन आसा एक व्यू आसा एक विचार आसा की आमच्या पालकाचेर आस्ते आस्ते मर्यादी भायली कॉमेडी विनोद भितर सरला मातशें बुरशेपण खंय दिसोंक लागला हाचेर तुजे विचार कितें एक डिरेक्टर आनी एक कॉमेडियन ह्या नात्यान
एक्चुली हांव मुगे तियात्रां तेसो कॉमेडी आसना आनी इवन हांव खंय बत्ती थिंग पासून ते भाशेन कोन्ना पूण दुसऱ्याक एक गजाल दुसरी पूण कितें जाता जेन्ना तूं मोर्यादी भायर कॉमेडी करता न्हू तेन्ना ते तियात्र जावं एक मुवी जावं एक फॅमिली वाला चोवपाक तूं काणकोण जाता कित्याक हांव तुका आमगे तियात्रा एग्जाम्पल दिना पूण एक फिल्मा एग्जाम्पल दिता एक फॅमिली ती तेगे हांवें खंय तरी वाचिल्लें एवरी फ्रायडे न्यू मुवी लागताली आनी संडे ती मुवी वयताली एक मुवी येयली आनी ते पोस्टराचेर वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस तेगे हार्ट ओपन आसलें तेगे बायलेन सांगिल्लें आमकां तेगे घोवाक हे पिक्चरां हांव वयचें न्ही सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें कुटुंबाक एज तो फिल्मा हितू आडकुडे आहा जाल्यार हांवें तियात्रां कितें दाखयलें जाल्यार मागीर म्हणटा नाका जॉनागे तियात्रां नाका सगळे बुरशे कॉमेडी आसता सो इवन हांव पासून हांव म्हज्या भुरग्यां बाराबर हांव फिल्म चोवपाक वयता तेजो न्हू पयलीं खबर काडटा तें फिल्म बाराबर चोवपा आहा जाल्यार नाजाल्यार हांव असो वयताय बाराबर बायल सिंगल बाराबर वयताय पळय पूण तुका तें कम्फर्टेबल जावपाक जाय आनी जे सगळे फॅमिली चोवपाक फिल्म कम्फर्टेबल आसता न्हू तें हिट वयता फॉर एग्जाम्पल तेंचे कॉमेडी पिक्चरां धमाल म्हणनाका क्लिक फॉर एग्जाम्पल कळ्ळें तुका ती तेश कोन चलता म्हणटा आमी तेजे भाशेन वचूंक जाय थोड्या लोकांक लायक जाता तेंचे फाटल्यान वचूंक जाय जॉन बाब तूं एक नामनेचो डिरेक्टर कोंकणी माचयेचो एका वेवसायीक तियात्रिस्ताच्या तियात्रांनी काम करून तियात्राची वेवसाय करून बऱ्या दर्जाचें समाजीक जिवीत जिवंक जाता कुटुंबीक जिवीत विथ अ स्टँडर्ड ऑफ लिवींग तूं आसलोलें म्हणजे जेन्ना पॅन्डेमीक जालें न्हू तेन्ना सगल्यो वस्तू यश जाल्यो आल्ल्यो तेन्ना आमकां यश दिसलें आनी कितें केलें जायत तुजे चिंतन येताय सो कितें आसा न्हू जशें आमकां कांयच दीस मेळ्ळा न्हू देवापा मागता आसतना हाल्यांचोय दीस दिल्या बरो फ्युचर इज अनप्रेडिक्टेबल आमच्यांनी आमी थारायताय जाय तें पूण कितें जाता तें कांय सांगपाक जाय देवाची थारावणी वेगळी आसता कोंकणी फिल्मांनी तुवें प्रवेश केलेल्याक जॉन डिसिल्वाची पॉप्युलॅरिटी आनी एक दुसरेच तेंगशेर पावल्या हें तूं मानता हें तूं मानता जाल्यार द सुपरस्टार ऑफ द कोंकणी फिल्म म्हणून तुका टायटल आसा हो टायटल तुका कोणें दिलो एक्चुली तें पयलें पिक्चर येयलें न्हू होम स्वीट होम हांव देखून एक सरप्रायज थिंग ट्रेलर चलता आसतना हांव आनी राजदीप चलोन येता ब्रिजी वयल्यान आनी थिंगा फिल्मा स्टोरी सांगता एक 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 वर्डींग मारता गोवा इज करप्टेड आनी कितें नो वन हॅज गॉट्स टू रेज द वॉयस टू सुपरस्टार्स एक राजदीप चलोन येता एक आनी हांव जाणा आसलोलो राजदीप तेंगे ती कोंकणी नाटकां जाताय तितून टॉप सो हांव हितून सो तेणें सपनेल शेटकारान थिंग घायलें टू सुपरस्टार्स एक हांव आनी एक तो आनी मागीर आमी जात मुवी येयलो तितूय मागीर परतून तेणें रिपीट केलें टायटलींग हेजें स्टार्ट जातालें एक एकलो इंट्रोड्यूस जातालो आनी हांव अशें करून राफ हितून येतालो आनी अशें करून मूट उपर तेजेर पॉज मारतालें आनी जॉन डिसिल्वा द सुपरस्टार इन एन एस बेबो तें आमी जाता सो तें दिलें तें टायटल होम स्वीट होम फिल्माची याद करतोच म्हाका आनी एक याद जाता होम स्वीट होम फिल्मान तुवें एक वेगळेच तरेचो रोल केलाय तुजी स्टायल ऑफ एक्टींग वॉज डिफरंट तुजी डिलिव्हरी स्टायल डायलॉग डिलिव्हरी स्टायल वॉज डिफरंट आनी सगळेंच तुजें तें कितें वेगळेपण आसलें तर हीच कंप्लीट टर्न एरावंड हाडपाक तुज्या एक्टिंगान तुका इन्स्पिरेशन उत्तेजन खंयच्यान आयलें एक्चुली न्हू म्हगे फेवरेट म्हणटा मुवीचो सगळीं जाणां येता म्हाका कॉप लागना मडक लागना सिगरेट लागना कोणालें फंक्शन हातूंत क्लोज आहा पडटा म्हगे फंक्शनां येता सगळो लोक वयता तेन्ना फंक्शनां येता सो म्हाका थोड्यो वस्तू घालनाय म्हणटकूच म्हगे फेवरेट कितें एक मुवी येयली ती चोवपाक आनी तेन्ना हांव जायत्यो मुवीज चोयता सावथाच्यो मलयाळम तेंगेल्यो आनी त्यो हांव ऑब्जर्व करता म्हगेलो सारको फेवरेट एक्टर म्हणटा अल पासिनो रॉबर्ट डे नेरो सो हेका हांवें सारकें स्टडी केलें सॉरी सारकें ऑब्जर्व केलें एक हांव तेगे पिक्चर चोवन सामको हितू सरप्रायज अल पासिनोलें डॉग डे आफ्टरनून म्हणटा सो हांव चिंतता न्हू कितलो एक्टींग करता सो ती न्हू हांव जाणा आसलोलो आनी हांव तियात्रां एक्टींग करता ती मातशें डिफरंट सो हांव जाणा आसलोलो हांव थिंग फिल्म इंग्लीशल्यान म्हज्या मुखल्यान कॅमेरा कोण ना लोक ना कांय ना स्टेजीचेर गेले
कॅनी बाब जाणा एक उतर मुडीदार लोक आसलो जाल्यार आमी म्हणत वयताय पूण ती कांय खबर ना न्हू बुकल्यान कॅमेरा लोक ना कांय ना आनी ते चोयता आसता तो इम्पॅक्ट कितें जाता तो तेका खबर आसना बट हांव काळज आसा उपकारी जे प्रोड्युसरांनी जे डायरेक्टरांनी म्हाका कोंकणी पिक्चरान गायला तांकां हांव तेंचे पासत सदां मागतां कोंकणी फिल्मां आनी येयची आनी मुगे इतलें म्हणलें की आयज पासून जेणी कोंकणी फिल्म केले न्हू ते तितूले कमावपाक कांय मेळ्ळो ना पूण तेणें नांव दवरलें हे गोंयचे जमनींतल्यान ते येयले हे गोंयची जमनींतल्यान तेणी कोंकणी फिल्म केली आनी कोंकणी पासत कित तरी केलें म्हणून तेंगे नांव भांगरा अक्षरांनी उरतलें जॉन बाब तुका आतां हांव एक पर्सनल प्रश्न करता काळजाचेर हात दवरून म्हाका सांग जेन्ना तुवें कोंकणी माचयेर प्रवेश केलो एक रायटर डायरेक्टर म्हणून तेन्ना तुज्या मनान असो एक कितें विचार आयला की एक दीस आपूण ह्या लेवलाचेर पावतलो नामणां जोडटलो लोकांचे नदरेन वेतलो आख्खो संवसार फुकट भोंवतलो असले विचार तुजे तेन्ना केन्ना तरी एक तरी विचार असो मनान आयला फ्युचराक तूं हे थिंगचेर पावतलो म्हणून ना ना हांव म्हज्या लायफाक कितें जाता तो म्हाका खबर आसना केन्ना हांवें चिंतूंक ना हांव घालपाक गेलें तेन्ना हांव चिंतना आनी हांव काटार येयला आनी हांव सदां चिंततालो हांव तियात्रीस जाता म्हणून आनी खंयच तियात्रीस जातालो मागीर थिंग एक बूक केला आनी फर्स्ट तियात्र थिंग ऑफिसां काम कांय आसनासलो ओके सो तो चुकलेले रस्ते म्हणटा हांवें थिंग बरयलो म्हणटूच तूं नोकरी कोत्तालो तेन्ना पळय आनी मागीर हांव गोंयांत तो फर्स्ट इयर चुकलेले रस्ते दोनूच म्हजे निमणे प्रश्न तुका एक बरो प्ले रायट एक बरो दिग्दर्शपी लोकांक आनी समाजाक संदेश दिवपी जरी तो तुका तुज्या तियात्रा उदोरी समाजान कितें बदलपा हाडूंक जाय जाल्यार खंयच्या क्षेत्रांत तूं बदलपा हाडपाक एक प्रयत्न करतलो तुज्या तियात्रा उद्देशान आवय कितें म्हणलें सायका बेगीन ना बरयलें तूं एक बरो बरोवपी नामनेचो प्ले रायट बरो दिग्दर्शपी तुजे तियात्र लोक मन लावन पळयतात जरी तो तुका समाजान कितें बदल हाडपाक जाय आनी तुजो तियात्र ती संदेश दिवपाक तुज्या तियात्रा उदोरी संदेश दिवपाक जाय जाल्यार तूं खंय बदल हाडूंक प्रयत्न करतलो तशें करून बदल हाडपाक वस्तू जायते आहाय आनी हांवें बदल हाडपा प्रमाणे तियात्र जायत केले पूण कितें जाता जेन्ना हांव देखून एक मुवी चोयतां हांव ती एंटरटेनमेंट म्हूण चोयतां पूण तितूंतल्यान तुका चिंतपा जायत लायता सो हांव कितें चिंतपा आहा तें चिंतता आनी एक फावट म्हाका लायक जाले उपरांत म्हगे कोण क्लोज आहा तेका सांगता अरे अमकी मुवी चोया ट्विस्ट खासता केलो अरे अमकी मुवी चोया तेणें एक तो सांगता आसतना पळय एक्टींग केल्या न्हू क्लास सो पूण लोक कितें जाता लोक चोयता आसतना एंटरटेनमेंट म्हूण चोयता कित्याक मुगे थिएटर न्हू अशें करून मुवीज कितें येयल्यो जायत्यो मुवी येयल्यो सो तितूंतल्यान चेंजीस कांय जायना आनी कितें चेंजीस जातो जाल्यार न्हू दुसऱ्या चेंज करच्या आदी आमी खूद आपुणूच चेंज जावपाक जाय आमी तर बरें जालें न्हू खूद हांव बरो जालो न्हू मुगे घरांत मनीस बरो जातलो मुगे शेजार बरो जातलो आख्खो संवसार बरो जातलो जॉन बाब निमणो प्रश्न तुका जरी तो तूं एक तियात्रीस्ट जावंक नासलो आनी ही तो तुवें वेवसाय आपणाक नासली जाल्यार तुजें प्रोफेशन कितें आसपाचें तें देव जाणा तेंय देव जाणा प्रोफेशन तुवें सिलेक्ट करपाक जाय देव मागीर तुका वाट उक्ती करता तूं खंयची दुसरी प्रोफेशन आपणावपाची वेवसाय हांव एक्चुली दोहा घाटार काम करता तेन्ना एज अ सेक्रेटरी म्हूण काम करतालो आय सी घडी खंयच्या ऑफिसान आसता सीईओ बी आसता घडी ना तितू व्हडलो न्हू घडी सांगो जायना खंयच्या रस्त्याचेर घडी आमलेट पॉयंट कांय ना इट इज ऑल डेस्टिनी एनीवे जॉन व्हड काम कर ल्हान काम कर ल्हान कामांतल्या मनीस ल्हान जायना एकदम व्हड कामांतल्या मनीस व्हडलोय जायना इट इज युअर कोर न्यू दॅट मेक्स यू ग्रेट डेस्टिनेशन एकदम बरें दिसलें तुजी मुलाकात देव बरें करूं तर म्हाका दिसतानी हो जावन आसलो कोंकणी पालकाचो एम्परर ऑफ द कोंकणी स्टेज जाका आमी पाचो तो कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा काळीज आनी मोल उक्तें करून तांणी आयज म्हाका ही मुलाकात दिल्या आनी तियात्र एकेडमी बुदोरी ती आयज डॉक्युमेंट जाल्या सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं माये मोगाचो नमस्कार मोगा हॅलो हांव मागता आमच्या मेंबर सेक्रेटरी तशेंच वायस प्रेसिडेंट यांच्यांनी तियात्र अकादमीची भेट म्हणून स्मृतिचिन्ह मेमेंटो तशेंच
गिफ्ट दिवचे आयचे आमचे आर्टिस्ट जॉन फ्रांसिस्को सिल्वा जॉन डिसिल्वा हांकां सर लागीं होते मोठ्यान ताळयो जावन तशेंच तियात्र अकादमीची एक भेट म्हणून जॉन डिसिल्वा तशेंच आयचे आमचे इंटरव्यू घेवपी डॅनियल डिसोजा हांकां सुद्दां आमच्या तियात्र अकादमीची भेट दिवची म्हणून अशें वायस प्रेसिडेंटा कडेन मागता बऱ्यापैकी इंटरव्यू घेतली जोरान ताळयो जावन आतां हांव मागता वोट ऑफ थँक्स आनी वोट ऑफ थँक्स करतले आमचे मेंबर सेक्रेटरी सुरेश देवकर यांच्या कडेन तेंच्यांनी वोट ऑफ थँक्स करचे सर एक सेकंड लावणी पहिली तियात्र अकादमीची कलाकारांची भेट हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक आमकां आयज लाभलेले आमचे फामाद आर्टिस्ट बाब जॉन डिसिल्वा म्हाजो खूब आवडतो कलाकार तशेंच मारिया लूज फेर्नांडीस हांचो आमकां खूब आदार लागलो आनी त्या आदाराक लागून तेंच्यांनी आमकां हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक मदत केली म्हणून हांव तांचे देवउपकारी आसा तशेंच कलाकारची भेट घेवपी आयज आमकां लाभला डॅनियल डिसोजा हांव तेंचे उपकारी आसा आयज म्हाका खूब खोस भोगता हांगा लोक पळोवन आमी खूब आतां कलाकाराची भेट घेता पूण अशे लोक आमकां खंयच मेळोंक ना हांव तुमी वेळान वेळ काडून हांगा हाजीर रावले म्हणून तुमचे हांव देव उपकारी आसा थँक्यू